वेगळे वेगळे तांचे डिस्कस केला. थोड्यो स्किम्स पळय आसा त्यो आदल्यो आसा पळय त्यो बॅकलॉग्स आसा तातूंत मदीं GSTची एक आसा ते कशे भाशेन रिलीफ दिवपाची, कशे भाशेन सेटलमेंट करपाचें, कवरींग एवरीबडी इन फेज मॅनर ते आमी फॅसिलिटी एक दिवपाक केल्या. दुसरें आमी सांगला मास ट्रान्झीट सिस्टम. आतां गाडयो चड जाल्या, एक्सिडंट चड जाले, तर बरो मास ट्रान्झीट सिस्टम आसा जाल्यार मातशी एक्स्ट्रा रेट बट गुड लो बसीस वेर पीपल कॅन कम्फर्टेबली मूव फ्रॉम पॉयंट टू पॉयंट. मे बी फ्रॉम एअरपोर्ट टू द सिटी, तालुका हेड्स टू द सिटी. एक्सप्रेस वचो जाल्यार तुका तितक्यो गाडी कमी जातल्यो, तितले एक्सिडंट कमी जातले. आतां पळय तूं देर इज अ गोवा इज पर कॅपिटा मॅक्झिमम कित्याक जाल्यार ट्रान्सपोर्ट ना म्हणून हो घालीत जाल्यार जातलें. आनीक आमी मागला तो बोरींग ब्रीज. आतां 2 आमच्या अटल सेतू आनी हें आयलें बोरीचो सारको डेंजर तो म्हणे पडोंक लागले ताका. आतां हे बाजेटीन तोय घालतले बिकॉज वी रिक्वायर दॅट इज अनदर लार्ज ब्रीज दॅट इज देर. Like that, there are several others that we have discussed also. Ani kelle ame IT कितें आता developers are coming from out of state. A place for them to work, not a huge IT park like just infrastructure कसो तांकां where we can create a correct atmosphere. Last 3-4 years, infrastructure, power, बसीची सर्वीस सगळे मोरलेस सेम पॉयंट आसा. आनी एवरी टायम आमकां आतां हें मेळटा इन्शुरन्स आनी वी आर होपिंग दॅट समथींग वील हॅपन. It has happened in the last 3-4 years. No, that is why we are coming with the same things. मोरलेस सेम. आमचे रोड कंडिशन जर तूं पळयल्यार बाकीचे सगळे ऑल ओवर गोवा रोड कंडिशन इज व्हेरी गुड. यू कम टू इंडस्ट्रियल इस्टेट टील नाव न्यू रोड्स आर देर. आमकां मायनिंगान कशें तूं म्हजो फॅक्टरी कडेन वच यो आनी मायनिंगान रावता पळय तसो धरलो फोन पडले आतां ताणें माती हाडूंक घातली. वेर ना मेन इंडस्ट्रियल इस्टेट. बाकीच्या हातून पावर आतां ट्रान्सफॉर्मर ऑर्डर केला म्हणटा ते येतलो म्हणटा. अजून काही ट्रान्सफॉर्मर ना. फॅन लावन ट्रान्सफॉर्मर निवडला जाता ड्युरींग समर टायम. सेंटर आपल्या बजेटांतलो फंड तेणें इम्प्लिमेंट दवरलेलो आसता इंडस्ट्री खातीर. तर गोवा गव्हर्मेंट कित्याक करूंक सोदिना ना गोवा सी लास्ट टायम पासून फॉर एग्जाम्पल मायग्रंट लेबराचें एकोमोडेशन लास्ट टायम 10 crore बजेट केल्लें पण इम्प्लिमेंट जालें ना. फुडें मागीर सी वॉट एवर यू बजेट दॅट डिपार्टमेंट हॅज टू स्पेंड इट न्ही. गेले खंय म्हणजे आनी दुसरे कडेन युटिलायज जाले आसतले. पयशे खंय वचचे ना पण त्या डिपार्टमेंटाक वचूंक ना. सो इंडस्ट्रीक जे अलॉट केल्ले आतां 10 कोटी लास्ट 2 वर्सां तातूंतले 5 कोटी तांच्यांनी युटिलायज केले. आनी जे 15 उरले न्ही. आनी जे युटिलायज जाले आतां रोड ना. आमी म्हणटा पळय तुमकां जर युटिलायज करपा येना IDC तुमी आमकां पयशे दियाना आमी करता न्ही रोड. समथींग हॅज टू बी डन न्ही. मेन डिमांड कितें आसा एंटरटेनमेंट पॉलिसी जावपाक जाय. नवे पोस्ट कोवीड कितल्योश्यो नव्यो गोश्टी चालू जाल्या, नवे धंदे चालू जाले. तांचेरय टॅक्सेशन कशें जातलें, आमचे पयलीं चालू आशिल्ले धंदे कशे चलतले, कितल्योश्यो गोश्टी उलोवन चीफ मिनिस्टर आमकां टायमीय बरो घेतलो, अंडरस्टूड आनी इन्स्ट्रक्शन दिल्यार की ह्यो पळय कितें बेजीक नेसेसिटीज आनी बेजीक कितें प्रॉब्लेम्स आसात ताजेर आन्सर्स वील बी ऑन द डे ऑफ द बजेट. सो ऑनलायन गेमिंगेचेर डिस्कस केलें कित्याचेर ऑनलायन गेमिंग जावं ना जाता आमी सी वी आर इन Extortion. एक्सटॉर्शनाचेर एक्सटॉर्शनाचेर बी आमी काय आमी हांगा बरें करूंक येतले. पण तुमच्या इश्यूज जालो फाटल्यान न्ही म्हजें नांव कोणी तरी हें केल्लो. म्हजें म्हणणें अशें म्हजो हो कित्याक दवरता कापासतात आहा तुमचो खानो धरात आनी मारात. दीस इज कोण ती बेल्ट पळय आसा थंय ड्रग्सूय जाता, प्रॉस्टिट्युशनूय आसा, ही टुरिजम इंडस्ट्री ना म्हणून काय ना. पूण हें म्हाका तर कोणेच फोन मारूं ना म्हणटा म्हाका मारून दवरया. जाणी पळय उलयला तांकां विचारात. There has to be proper system and there has to be proper allocation of the budget in as far as the transport is concerned, of things is concerned. Then
touts, which is illegalities which has been happening. So government, once they have taken the call to follow the system base, I think then they should follow it strictly. It may be water sports related, or it may be the touts we saw 2-3 days on that Pendulum Road. Action getting done back to square one. So it should not happen. Then it should be continuous process, and there has to be be followed in each aspect to avoid any incidents like what happened in Arjuna or fire. So for that we have also suggested that police which we are talking about, it has to be deployed and it has to be seen in action. So the people around, so proper budget allocation has to be done as well as we can identify places, one in north and one in south, wherein they can have a proper layout. Large place for open air exhibition with proper traffic management, which is easily accessible rather than congesting it.